येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री करता अंत्योदयाचो जप, पण पोळे काणकोण चेक पोस्टार अजूनय जावंक ना सुविधांचो उदय. डबल कापोती घालून चल्ला बोनेरांचे फेस्त. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. थेट फोंडकुलांनी व्हरून सोडटात आशवे मांद्रेचे रस्ते. गोंय खड्डे मुक्त जावंक ना हेची दितात देख. अजून जाग्यार पडनात गोंयचे रस्ते. IMDचो राज्याक ऑरेंज अलर्ट. फुडले 5 दीस गजगजतलो पावस. मेळटलो सुसाट वाऱ्याचो सांगात. प्रवास करतल्यांनी घेवची जतनाय. हवामान विभागाचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवे पोंदा काळोख अशी ऑफर आसा. पोळ्यां ती प्रत्यक्षात येता. मुख्यमंत्री अंत्योदयाचो जप करता, पूण सरकारी कचेऱ्यांनी सुविधांचो उदय जाल्लो दिश्टी पडना. काणकोण पोळेचो चेकपोस्ट अशाच उदयाची वाट पळयता. सध्या तरी थंय तिमीर पातळना. ही बातमी पळयल्या उपरांत तिमीर भेद जावन अंत्योदय जातलो अशी आस्त दवरुया. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या गोंयाक सरकार म्हणटा कितें आसा काय कितें असो मोठो प्रश्न. आमी जर काणकोणांतल्यान कर्नाटकांतल्या कारवार वयता आसतना ह्या बॉर्डरी वयतल्यान जेन्ना क्रॉस करता त्या वेळाचेर बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या पुलीस आनी एक्सायजीच्या ह्या ऑफिसाक जर भेट दिली जाल्यार ह्या ऑफिसाक पळयल्या उपरांत जे डबल प्लास्टीक कोटींग केला हाजे वयल्यान ह्या सरकारान जे डबल प्लास्टिकाचें सरकार असोच मोठो प्रश्न पडटा. सध्या हाजी अशी परिस्थिती आसा की ह्या ऑफिसा भितरल्यान आशिल्लो माळय आतां मोडून पडपाक पावला. ह्या प्लास्टिका बरोबर सरभोंवतणी प्लास्टिकाचे घाणवास. नळाक उदक ना. हांगासर जे कोण ऑफिसर रावता ते कशे रावतात आनी कशे दीस काडटा हो आतां तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. एका सायडीन ह्या पुलीस आनी एक्सायज ऑफिसाची इतली दैनंदीन अवस्था जाल्यार दुसऱ्या वटेन काणकोणांतले पुलीस आसा ते आपली एका दिसाची सॅलरी काडून जवळ जवळ 62,500 रुपया एकठांय करून ते श्रमधामाच्या अंतर्गत जी घर बांदपाची योजना आसा जी काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन सुरू केल्या ह्या योजनेक ते आदार दिता. सध्या काणकोणच्या पुलिसांक जे गरीब लोक छप्परना करून आसा ते दिसता जाल्यार दुसऱ्या वटेन आपलीच घर मोडून अशा स्थितीन ते केन्ना चिड्डतले स्वताची सुद्दां भंय ना तांकां. इतले आमचे दानशूर जाले काय कितें असोय आतां मोठो प्रश्न. आनी हो विशय आतां काणकोणाक बऱ्या रितीन चर्चेक रंगत घेता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव. गोंयचे सरकार बिजली महोत्सव मनोवन मेकळे जाले. हर घर बिजलीचो गजरे जालो. मात कवळे बांदोडकारांचे कान ह्या गजराक विटल्यात. कित्याक तर थंय सेगीत आनी गरजे वेळारच लायट वयता. वीज विभाग करता तरी कितें हो प्रश्न सेगीत शॉक दिता. मिरसांग वाटपाच्या वेळारच लायट गेल्ल्यान मिक्सर दगा दिता देखून तांणी रगडो संस्कृतीक येवकार दिला. पळयात बिजली महोत्सवाचे सायड इफेक्ट्स. गोंयांत हेर वाठारांनी सगळें आलबेल चल्लां अशें ना, पूण कवळे बांदोडकारांनी तिडक उक्तायल्या. रातच्या वेळार 2-2, 3-3 वरां काळखात सारची पडटात. विजेचेर लोकजीण निंबून आसा हें सरकाराक वेगळें सांगपाची गरज ना. पूण दर वर्सा अमक्या ट्रान्सफॉर्मराची तमक्या फिडरांची घोशणा करत आसता लायट वचपाची परंपरा चालूच. किसन नायकान वीज विभागाचेर प्रश्नांचो भडीमार केला. रस्त्याक जी लायन आसा पळय ती 5 मिनटां पेट्टा जाल्यार 5 मिनटां पेटना. कसलो तेका ऑन ऑफाचो स्विच बसयला काय आमकां खबर ना. डेली तोच प्रॉब्लेम. 5 मिनटां पेट्टा 5 मिनटां वयता. तशीच घरांतली लायट जाल्यार आमकां सारकी आसाकूच नांगा. दिसा 10-15 वेळा लायट वयता. तितून रातची जेन्ना लायट वयता ती फांतोडीचे दीस पर्यंत लायट येना. आनी इलेक्ट्रिसिटी फोन केल्यार ते फोन घेयना. मोबायलाचेर फोन केल्यार स्विच ऑफ. त्या कारणान चोरयेची गजाल चड वाड जाल्ली आसा आतां हांगा लायट नासल्या कारणान. अशेंच तळावल्या गांवांत कालेश नायक म्हणून हेजे गाडयेची पयर बॅटरी चोरून येली. अश्यो कितले कडेन चोरी जाता. कारण म्हणजे ही लायट. हो प्रॉब्लेम आमचो केन्ना तरी सॉल्व जातलो लायटीचो. दुसरी गजाल म्हणजे तुमी अंदू झाडां खंयचीच कापली ना. लायटीचेर जशीं झाडां आसा तशीं झाडां आसा खंयचीच कापली ना.
ती कापलेली जाल्यार आयज आमकां हो लायटीचो इतलो प्रॉब्लेम जावपा नाशिल्लो. तुमी कितें कामां करता आनी कसली करता हें आमकां खबर ना. जे भुरगे अभ्यास करपा टायमार ही लायट वयता, लायटीचे भुरगे वाट पळयता, लायट केन्ना येतली, आतां येतली काय मागीर येतली. अशी एक एक दीस लायट आसा ती रातभर सुद्दां येना. लायट भुरगीं न्हिदता अभ्यास करपा टायमार. जशी लायट गेली जाल्यार भुरग्या शिक्षणाचें कितें. कोण म्हणटा एईक फोन कर, कोण म्हणटा जेईक फोन कर. एईकय फोन लागना, जेईकय फोन लागना. लायनमॅने आंग फाफुट्टा. करप तरी कितें? उत्सव मनोवपी वीज विभागान कशी जीण करून सोडल्या तें सांगता आडपयचो वेवसायी अरुण नायक. जाल्यार विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगांत लायटीच्या बोळात रगडो संस्कृताय कशी सांबाळून दवरल्या तें सांगलें कृष्णा च्यारीन. आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार असो जाल्लो आसा की आमकां एक वर सुद्दां न्हू अर्द वर सुद्दां आमकां हांगसर लायट मेळना. 5 मिनटां येता लायट ना जाता. अरे लायट कितें जाल्या ना, येईक फोन कर. कोण म्हणटा जेईक फोन कर. येईकय फोन लायल्यार येईचोय फोन लागना, जेईक फोन लायल्यार जेईचोय फोन लागना. लायटमॅन जो हे लायनीक आसा ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना. ते आमकां नंबर दिता आनी ते तेंचे कडेन उलय म्हणटा. बरें तेंचे कडेन उलयल्यार म्हाजें हॉटेल आसा, म्हाज्या हॉटेलाचेर मिरसांग वांटून हांव दवरुपाक पाव घेता पदेरा कडले. लास्ट मिरसांग वांटून आमकां ती भाजी करूंक मेळना. ते पाव व्हरोन तशा तशें आमकां गोरवांक घालचें पडटा. आनी ही आमकां लुकसाण जाल्या. आमी केन्ना कोणा कडेन हात पसरूंक वचना बाबा आमची इतली लुकसाण जाल्या आनी आमकां हें दी अशें म्हणून केन्ना कोणा कडेन मागूंक वचना. आमी दीस रात मेहनत करून आमकां कितें 4 पयशे मेळचे अशें म्हणून प्रयत्न करता. पूण ती लायट आमकां हांगसर प्रयत्न करून 4 वाटे खावंक दिना. येत ना रातभर येना. मागीर सकाळचे मागीर 10 जाली मागीर तशी लायट चुकून येता आनी परतून बंद जाता चालू जाता, बंद करता चालू करता. तशें जाता. मागीर तुमी रांदपाचें बी कशें करता? म्हणजे रांदपाचें मागीर काय ना, मागीर ते रगड्यार मिरसांग वाटची पडटाली. हरशी पयलीं मिक्सराचेर जातालें, आतां ते रगड्यार हें करचें पडटा. तुमी रगडो दवरला? हय रगडो आसा आमच्या घरा कडेन. वीज खात्याक सांबाळपाच्या बोळात कवळेचो झेडपी गणपत नायकान वीज विभागात स्टाफ कमी आसा हें दाखोवन दिलें. झाडां पडिल्ल्यान वीज वता हें ताचें रजाव डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे निष्क्रियतेचेर बोट दवरिना. फाटल्या 5-6 दीस जाले कंटिन्युअस पावस पडत आसा. मदीं पावसा ब्रेक ना. एक जेणे करून वारो आनी पावस पडले कारणान असंख्य हेवटेन जंगली एरिया चड आसल्या कारणान झाडां चड पडटा म्हणून मुतून पडटा. काही वाऱ्याचेर फ्लक्च्युएशन जाता, भायर कट जाता, जेणे करून मेन फिडराचे फ्यूज वयता. आनी गोवले पंचायतीन स्टाफ ज्या प्रमाणान जाय तितून कमी आसल्या कारणान जेईचेर पे जाता. आनी एक कॉल अटेंड करता दुसरे कडेन वचचें पडटा. जेन्ना टायम खूब लागता. 4 पंचायती आसा. समज जर आगापूर जर फ्यूज गेला जाल्यार बानवडे लोकांक ते रेक्टिफाय करपाक त्या लायनाक आनी चड टायम लागता कारण मातसो डिले जाता स्टाफ कमी आसले कारणान. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्ते खंय खंय व्हरत सांगून नजो. आशवे मांद्रेचे मुख्य रस्ते गाडयो चलोवप्यांक आतां थेट फोंडकुलांनी व्हरपाक लागल्यात. गोंय खड्डेमुक्त जावंक ना तेची पेडणे म्हालांतले रस्ते गवाय दितात. पळयात पुराय बातमी. राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. राष्ट्रीय महामार्गाची तीच गत जाल्या. या रस्त्यातले जायते रस्ते प्रत्यक्षात डांबरी बांदिल्ले, पूण व्हड पावसाक लागून दुरुस्तीचे सगळे चिन्ह धुवन गेल्यात. ही पयलीच खेपेची गजाल न्हय अशें कितलेच फावटी घडला. पण PWD ही समस्या शासनाची सोडवपाक कितें यत्न करता काय? गाड़ी एक्चुअली थोड़ा स्लिप मार गया क्योंकि ये गड्ढा बहुत ही डीप है. तो नॉर्मल स्पीड पे भी 20 की स्पीड पे ऐसे स्लाइड होके वो नाले के पास गया. तो ये PWD को ठीक करना चाहिए डेफिनेटली. और बैलेंस होके गिर गई गाड़ी उधर. हाँ जी यहाँ तक स्लिप मार गई. तो उसको हमने अभी निकलवाया है. बाकी आप रोड का कंडीशन देखिए और थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहिए मोस्ट डेफिनेटली क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है. खड्डेमुक्त गोयचे मुख्यमंत्र्याचे सपन खंय मेरे पावला खबर ना. कुट्टाळी हायवेचेर कामगारांनी हातान खड्डे भरपाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. पळयात. देव बरो दिसतो तुमी सगळे गोंयकारांक. आमी आसा कोर्तालीम. हो कोर्ताली रस्तो मोर्दो वयता फ्रॉम पॅन्जिम टू मारगांव. ही आमची हायवे आनी तुमी पळोवपाक शकता हिंगा पळय हिंगा पॅच वर्क. पळय
हिंगा घम लायल्या भशेन पळय पळय हिंगा पॅच वर्क करता पळय हे आमचे PWC कामां आनी दॅट ऑन द हायवे आनी हो पळय हे आमचे रस्ते न्यूली कंस्ट्रक्शन केला. भाई साहब आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ, ये किसने बोला आपको ऐसा पैच करने का, ये गम लगाने का ऐसा रास्ते पे? कौन है वो? कंपनी में? कंपनी का नाम क्या है? हाँ, अभी ये पूरा ऐसा गम लगा के रखेगा? कैसा डालता है दिखाओ. अरे वाह, अच्छा है. अरे वाह, बहुत अच्छा है. अभी ये ऐसा रुकेगा क्या बारिश में? नहीं रुकेगा सर, धमकी का कहीं ये रुकेगा नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा ना. अभी मानता है नहीं रुकेगा. हाँ, ये आपका ये किसका काम है? ये PW का काम है ना? आपको किसने इंस्ट्रक्ट किया? कंपनी ने बोला? कंपनी का नाम नहीं मालूम आपको? अच्छा, PW मिनिस्टर यहाँ से पोपा जाते हैं, तू मिनिस्टर रहा है तो वहाँ से यहाँ पैच वर्क करता. भाई ये आप सब ऐसा डालेगा क्या है सर? सब इधर ऐसा पूरा ऐसा ही डालेगा? आए वाह. गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू. आडपय दुर्बाट वाठारात विजेच्या खांब्यार झाड पडले. खांब्याची वायर तुटून जमनीर पडली. विजेच्या शॉकान एक गाय आणि एका सुण्याचो बळी गेलो. अंत्रुज म्हालात घडिल्ली ही दुसरी घडणूक. वीज मंत्री फोण्याचो आसूनय विजेच्या समस्याकडेन आडनदर चलयल्या अशा उतरांनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. गिमाच्या वेळार आमच्या वाठारात लायटीचो आपालिपात चालू आसताच, पूण पावसात लेगीत तीच गत. सादी मिरसांग सुद्धा वाडटले जाल्यार धांवपळ करची पडटा. पावसा पयलीं जी कामां थळावे यंत्रणेन करपाक जाय ती लेगीत केली ना, म्हणून आयज हे घडलां. वीज मंत्री आमचो आमदार आसून लेगीत आमच्या वाठारात आमच्या जिवाकडेन खेळ चल्ला. थळावे फुरियोज जाल्यात. परत एकदा शॉकिंग इन्सिडंट GEC कडे आमी फाटल्या आठवड्याक पळयल्ले की कशें ते बैल आदी गायो आशिल्ले ते एक्सपायर्ड जाल्यो इलेक्ट्रोड लागून, आनी हांगाय तेच जालें. पूण हांगा क्लियरली मिस्टेक सामकी हेजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची. तसोच जो परांजपे तो JE काय कोण तरी आसा तेजे तो फोनूच घेयना केन्ना चुकोन सुद्दां. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितके फोन मारले ते घेयना. सकाळी 6:30 फोन मारताले, कित्याक ही वाट आसा ती वयर रवंत देवळा कडेन वचपाची. कितके जाण लोक येता प्रसाद घेवपा लागून. मागीर आमचो पुजारी आसा तो हांगा फुलां काडपाक येता कितके फावटी. पूण एक वेळ आमी म्हणटा की कितें जाता तें, पूण देव आपल्याचेर घेता म्हणून ते जनावर रुपान तेंच्यांनी घेतलें. आनी जेन्ना बैल जेन्ना फडफडपा लागलो तो बावडो पेटो धाकटो आशिल्लो तो ताका कितें दिसता खबर ना तांकां, पूण ते आमी मनीस वचना, पूण तांकां बावड्यांक कळनाशिल्लो तो तेजो थंय फुड्यान गेलो तेज्या वास घेवपा लागून. पूण तेन्ना तोवूय एक्सपायर्ड जालो. हें आतां सेकेंड इन्सिडंट आसा रोखडोच हांगा म्हणल्यार दोळ्या फुड्यान. आनी हांव मागता हेंचे कडेन मातशी सेन्सिटिविटी दवरची. हांगा पंचायत बॉडी आसता आमची रोखडी धांवन येयली, फायर डिपार्टमेंट आसता रोखडेच स्विफ्ट एक्शन घेता रोखडें. पूण जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा खूब त्रास करता आमकां. फोन केले फोन उबारना. सकाळी 6:30 फोन मारताले. मागीर जेन्ना पणजे फोन मारला तेन्ना ते एकटो भुरगो गेलो हांगच्यान हाडपाक, तेन्ना ते तेंच्यांनी येयले ते हांगा, पूण तरी सुद्दां ते फोन घेयना. परांजपे फोन स्विच ऑफ येता एवरी टायम. आयजूच म्हणना जेन्ना कितेंय जाता तेन्ना ते फोन घेयना, म्हणजे सिरियसनेस कांयच ना तांकां. आणि दुसरी गजाल जेन्ना अशें जाता तेन्ना हें खंय तरी काळजाक पीळ घालता. रात्रीच्या वेळी 2:15 ती क्रॅक जावन मरण पडली. ती लायटीचे पडली आणि लायटीचे पडले नंतर गोरवां जी आसा ती चरवाक ती वायर तुटून जमनीर पडली. आणि ती जमनीर पडले नंतर ती गोरवां ती झाडाची पानां खावपाक येयल्ली. ती तिका टच जाली. तो कुत्रो तिच्या फाटल्यान येयलो, तो कुत्रोय टच जालो. तेजे नंतर 2:15 सुमार हो देवळान जो पुजारी आसा पद्मनाथ मुळे तो ती वायर तुटलेली आसतना तेजे जिवितांनी ही जाली ना. ही रवंताची कृपा. तो दाम घालून ते वायरीक तो वयर देवळान गेलो. तेका ते देवान रवंतान साल्वार केलो. आणि जर आयज ही जिवितांनी जाल्ली तर आयज आमच्या गांवांत हाहाकार पडपाचो. ते हे वाटेक तेणी हेजे फुडें आयज हो आमचो सुदीन सारकेलो आयज मंत्री आयज जावन गेलो आसा. तेणे आज पर्यंत 20-25 वर्सां जाली तेणे हांगसर कसलीच आमची उदरगत करूंक ना. आनी तेणे जर उदरगत केलें म्हणटा जाल्यार तेणे दाखोवची. आयज हांव हांगा आडपय गांवांत आसा. आयज हांगा लायटीची अशी परिस्थिती आहा की गिमाच्या वेळार हांगा लायटीचे जी झाडां आशिल्लीं ती आयज कापली ना. त्या कारण आयज पावसान हांगा एक मोठी घटना जाल्ली आसा. तेन्ना भेणयेचें झाड म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. ही भेणयेचें झाड म्हळ्यार गोरवांची ती खावड ही मेन जाल्ली आसा.
ते पडोन वायऱ्यो सुटलेल्यो रातचे 3 वरांचेर तेन्ना ती गोरवां ते खाण खावपाक गेल्ले कारणान ती गाय थंय दसोन ती मरण पावली. तसोच एक कुत्रो वाडो तो चलोन येतालो तोवूय थंय दसोन तोवूय मरण पावलो. तांकां दोगांक आयज फुल्लेले आसा तांच्यांनी. दुसरी गजाल एक देवळान पुजारी आशिल्लो पद्मनाथ नायक म्हणून हो वयतालो. देवान ताका कसो तरी साल्वार केलो. तो ती डांग मारून तो देवळान गेलो. ना जाल्यार आयज कितें तरी एक मोठी घटना जाता आयली. तेन्ना आयज कारण म्हणजे एक लायट ही टायमार हांगा लोकांक आसना. लोक सांगता त्या प्रमाणे लोकांक हांगा लायटीचे भरपूर त्रास जाता. करून सांगता त्या प्रमाणे आयज तांकां मिरसांग सुद्दां वाडटली परिस्थिती ना. आनी हांगा लायटीची कांय कसली उदरगत जाल्ली ना. आमदार आमचोच आसा तरी हांगा कित्याक कामां जायना ती आमकां खबर ना. तशेंच लोक बी म्हणटा वीज मंत्री आमचोच आसा तरी कित्याक काम जायना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. रोझमन क्रूज नागवा आणि डिबिओ फातोर्डा हांचे मदले फुटबॉल मॅचीत रोझमन क्रूज नागवा पंगडान 2-0 अशें जैत जोडलें. नागवाच्या पंगडान जैत जोडून 32वे सुपर सॉकर सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. बाणावलेच्या दांडो खेळा मळार ही सर्त रंगली. पहिल्या अर्धात दोनूय पंगड बरे खेळटाले, पूण दुसऱ्या अर्धात दोनूय पंगडांनी जैता खातीर आक्रमकपणान वेग वाडयलो. रोझमन क्रूज नागवा आणि डिबिओ फातोर्डा हांचे मदीं जाल्ले फुटबॉल मॅचीत रोझमन क्रूज नागवान 2-0 अशें जैत जोडले. हांचे उत्कृश्ट कामगिरी खातीर युसेबिओ फर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार दिवन व्हीपी बाणावलेचो पंच मनोज केसरकारान भोवमान केलो. रोझमन क्रूज पंगडान बाणावलेच्या दांडो खेळा मळार शेक गाजयलो. पळयात काय रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि मनीषा जाधव. आयएमडीन राज्याक ऑरेंज अलर्ट दिला. फुडले 5 दीस घसघशीत पावस पडूं येता. पावसाक तितलेच नेटाचो वारो सांगात दितलो. प्रवास करतल्यांक सादुरताय बाळगुपाची हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. फुडल्या कांय दिसांनी राज्यात व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता. हुंवारी येवपाची आनी झाडां पडपाची व्हड शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी प्रवास करतना जतनाय घेवची असो सल्लो हवामान विभागान दिला. पावसाक वेगवान वारोय सांगात दितलो. आयतारा तापमान मातशें देंवूं येता. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 28 आनी 24 डिग्री सेल्सियस.
26 तारखेमेरेन उटंगराचो पावस. 5 दीस ऑरेंज अलर्ट. पावसा वांगडाच खर वारो घोळपाची शक्यताय. आयतारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस. 26 तारखेमेरेन दर्या खवदळटलो अशी बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक निजे गोंयकारांचो आवाज गोवा 365 मोग आसचो.